चार दिसांसावन कुंकळ्ळे उद्देगीक वसणुकी लागसार आशिल्ल्या थळाव्यांक उदकाच्या प्रदुशणाक लागून बरेच त्रास सोंसचे पडटात। ह्या वसणुकीत आशिल्ल्या फिश मिल तशेंच हेर उद्देगांक लागून प्रदुशणांत वाड जावपाक लागल्या। हाचेर प्रदूषण नियंत्रण मंडळान लक्ष घालून बेगोबेग कारवाय करून दंड दिवपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या। राज्याचे मुख्यमंत्री, उद्देगीक मंत्री, भलायकीक मंत्री आनी तशेंच आयडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी संयुक्त पळोवणी करची। मजगती कुंकळ्ळे उद्देगीक वसणुकेत प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे पूर्णवेळ कार्यालय आसचे अशी मागणी कुंकळकारांनी केल्या। आम्ही एक मेमोरेंडम प्रिंट करूया आणि सीएमाक आमची 3 डिमांड घाल्या। डिमांड नंबर 1, सीएम, एन्व्हायरमेंट मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, आयडीसीचे टॉप ऑफिशियल आणि गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचा आमकां ज्युनियर ट्रेनी नाका, आमकां टॉप ऑफिशियल कुंकळ इंडस्ट्रीन जाय आणि गांवकारांक घेऊन सगळ्यांनी एक जॉईंट इन्स्पेक्शन करपाचें। डिमांड नंबर 1। डिमांड नंबर 2, ह्या फॅक्टरीक 7.22 crores फायन मारिल्ले आसा, विच हॅज बीन रिड्यूस टू 20 lakhs। आमकां ते नाका। जेन्ना हेंका 2-2 कोटी फायन भरपा पडटली तेन्ना हे आपुणूच पोल्युशन बंद करतले। तेन्ना सरकारान आमी एक डिमांड करूया, ही 7.22 crore फायन विदाउट एनी कंडिशन, त्यांची कांयच आयकनासतना फायन भरा, नाल्यार तुमची कंपनी बंद करा। आमकां कांय पडून गेल्ली ना। वी आर नॉट अगेन्स्ट बिझनस, आमकां बिझनस करा तुम्ही, पूण तुमची लिमिटान रावून करा, कुंकळकारांक त्रास करनाका। डिमांड नंबर 3 आमचो, इतली व्हडली बिल्डिंग आसा आयडीसीची, हांगा फुल टाइम गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाची एक ऑफिस जाय आमकां, विथ ऑल द मशिनरीज, ज्युनियर इंजिनियर एंड अ स्टाफ। जेन्ना कोण कुंकळकार हांगा पोल्युशन पळयतले, ही कॅन डायरेक्टली कम विथ अ इंटिमेशन आणि डायरेक्ट बाबा हे आमकां दाखय म्हणून। कित्याक आज कितें जाता, आमी पणजी फोन करता, ते फाल्यां येता, परां येता करता, आमकां तें चलपाना। आमी ह्या 3 डिमांडाचेर आमी सीएमाक एक मेमोरेंडम करया। तुम्ही जर सगळी ते साइन करपाक रेडी आसा, नेक्स्ट संडे 5 o'clock वी विल जॉइन हियर एंड वी विल साइन द मेमोरेंडम। आज आमचे अवेअरनेस ड्रायव्ह आशिल्लो कुंकळ्ळे अगेन्स्ट पोल्युशन कॉज्ड बाय द इंडस्ट्रियल इस्टेट। आमकां अक्षरशः 7 नंतर दारां आनी जनेलां बंद करपाची पाळी आयली, तेन्ना आमी रस्त्यार भायर सरलो, घुसमटमार जालो। आमी आज सगळे हांगा अवेअरनेस ड्रायव्ह सुरू केलो, तांकां दाखयलें। म्हणजे आमी फाटल्यान 2-3 दीस पयलीं एक व्हिडिओ घाल्लो ऑन द सोशल मिडिया, तो व्हायरल जालो आणि तुम्ही सरप्राईज जातले की काल सगळं पुरावे नश्ट करपाक कितलेशे JCB हाडून ते हांगा माती सुद्दां घालून पुरयल्ले आसा। पूण आज ते जे भितरल्यान अंडर द ग्राउंड पायपां मारून ती उदक सोडल्यात, सम आर सेयींग दॅट इवन द लिकर इंडस्ट्री वेस्ट इज ऑल्सो देअर म्हणून। पण जोपर्यंत ताची खोलायेन वचून चवकशी करना ते आमकां कळचें ना। पूण हो ड्रायव्ह तसोच चालू उरतलो जो पर्यंत पोल्युशन स्टॉप जायना। हांव कुंकळकारा कडेन सगळ्या कडेन मागला आनी कुंकळकारान आमकां बरो प्रतिसादूय दिला की हे फुडें ह्या पोल्युशन आमी सोसून घेवचें ना। गोंयांत सध्या 56 108 एम्ब्युलन्सी आसात, मात भलायकी मळार दुयेंतींक सर्व्हिस दिवपाक उण्यो पडटात। हाका लागून आनीक 26 नवे एम्ब्युलन्सीस घेतले अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिली। 2 दिसां पयलीं दिवचले बोर्डे जाल्ल्या अपघातांत 108 अर्दे वर उसरां पाविल्ली। हे विशीं गोमंतक टीव्हीन बातमी प्रसिद्ध केल्ली। कितें उल्लेख केलो की काही कडेन एम्ब्युलन्सीस लेट जाता, तुमी पळयता की जायते कडेन आयज आमकां एम्ब्युलन्स डिप्लॉय करचो पडटा। आयज आमचे कडेन 56 एम्ब्युलन्स आसा, तेज्यातली संख्या आयज आमकां जी गरज आहा 7 मिनटां भिरून जर ह्या टायमार हांवें हाडलेले। गोवा वॉज वन ऑफ द फायनस्ट एज फार एज टायमींग इज कन्सर्न। खूब कडेन तुमचे कडल्यान मिडियाच्या माध्यमांतल्यान आनी सगळे कडल्यान मेसेजीस येतात, पण आमकां आनी 25 एम्ब्युलन्साची संख्या वाडोवची पडटली, जो पर्यंत आमी 25। कारण आयज एक्सिडेंट स्पॉट्स वाडल्या। पयलीं आमी जेन्ना एम्ब्युलन्सीस डिप्लॉय केल्ल्यो, आमचे कडेन थोडे स्पॉट्स आशिल्ले, हॉटस्पॉट्स आमी ताका म्हणटाले, कित्याक आमी पळयताले की ह्या एरियानूच चडशे एक्सिडेंट जातात। पूण आयज जर पळोवंक गेल्यार ह्यो जर आमी ऑलरेडी प्रपोजल घातलेले आसा, प्लस आमी CSRच्या माध्यमांतल्यान बी एडिशनल। कारण एक लक्षात घ्या तुमी, आमी सादी एम्ब्युलन्स लायना, आमी बेसीक लायफ सेवींग एम्ब्युलन्स लायना। आमचे एम्ब्युलन्स एडवान्स लायफ सेवींग सिस्टम जे एक अशी फ्लीट आहा, जे आख्ख्या देशांत फक्त एक राज्य आहा जे काही एडवान्स लायफ सेवींग आमी एम्ब्युलन्सीस वापरता, आनी ती जर आनी 25 जर वाडयली तर म्हाका दिसता की खुबशे कडेन आमकां तो विशय सोडलो वयतलो। दुसरें हांव सदां म्हणटा मिडियाक की गोवा मॉडल इतल्याच खातीर म्हणटा की जायते लोकांक टिका करपाक सोंपें पडटा। टिका करपाक हें सोंपें, पूण कांय कडेन कांय गोश्टी फुडें वचूंक जाय। सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचे बी तुमकां उल्लेख दिता। सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो पर्यंत आमी कांय सिस्टम जाग्यार घालिना, कांय कडेन गोश्टी आउटसोर्स करिना, तो पर्यंत आमी पावलां फुडें व्हरपाक आमकां मुश्कील जातलें। आमी ऑलरेडी प्रपोजल डिनाक सांगलेलें आसा की त्यातल्या थंय सारके जाग्यार घालपाक। आयज ICUचे इक्विपमेंट सगळे हाडल्या, कांय कडेन कांय गोश्टी एडिशनल स्टाफ थंय घालपाक जाय। एडिशनल स्टाफ आनी एडिशनल ICUचो स्टाफ घातल्या शिवाय आमी तो ICU आमी कमिशन करूं शकना।
आयज गोवा मॉडेल म्हटल्यार तुमी सगळे साक्षी आहा. तुम्ही देशान खंय गेल्यार आयज तुम्ही पळयल्यार की आमच्या राज्यान जे फेसिलिटीज आमी उपलब्ध करून दिता. आतांच डिनान सांगले की आमी जे आमचे ट्रान्सप्लांट किडनी ट्रान्सप्लांट हे सगळे जे घडटा ते मेंटेनन्साक 20-25 रुपये दर म्हयन्याक पेशंटाक लागता. सो त्या मेंटेनन्सा खातीर बी मेडिसिन्स गोवा मेडिकल कॉलेज आयज फ्री दिता. सगळे स्टँड्स घातल्यार स्टँड्स फ्री दिता. पेसमेकर घातल्यार पेसमेकर फ्री दिता. खंयचे तुमकां राज्यान हे सगळे गावतले. जेन्ना हांव पयलीं मंत्री आशिल्लो तेन्ना न्यू बॉर्न बेबी स्क्रिनींग सुरू जाल्ली. आनी एक याद काडटा मिडियाक, आयज डीन आसा, डायरेक्टर हेल्थ आसा, आमचे डॉक्टर सगळे साक्षी आहा. पयलीं इम्युनायझेशन प्रोग्राम जो जातालो आमचे गांवचे लोक फक्त जे फ्री गव्हर्मेंटाचे गावताले तेच घेताले आनी प्रायवेटान मागीर तांकां 400-500 रुपया खर्च करून तांकां इंजेक्शन घेवपाची परिस्थिती आशिल्ली. हांव जेन्ना तेन्ना मंत्री जालो ते बंद केले. श्रीमंताक जो इम्युनायझेशन प्रोग्राम जो इन प्लेस आहा तोच इम्युनायझेशन प्रोग्राम आमी आमचे गरीब भाव भयण हांकां उपलब्ध करून आमी आयज दिल्ले आसा. गोवा एकमेव राज्य आसा ह्या तरेचे इम्युनायझेशन प्रोग्राम आहा. न्यू बॉर्न बेबी स्क्रिनींग पयलीं आयज तुमी पळयल्यार जायत्या लोकांनी तेजेर टिका केली, पण न्यू बॉर्न बेबी सिंगापोर नंतर ह्या देशान पयलें राज्य म्हणटा ते गोवा. आनी गोंया राज्यान आमी न्यू बॉर्न बेबी म्हणजे 2 थेंब रक्त फाटले हीलतल्यान दिवन ट्रिटेबल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स मागीर पेंटावेलेंट इंजेक्शन MMR रुबेला हे सगळे आमी आमच्या राज्यान सुरू केली. जायते कठिनाई आहा. आयज काल कोणी तरी सांग्याचो विशय काडलो, तो इलेक्ट्रिसिटीचो विशय, तो आमचो हेल्थ डिपार्टमेंटाचो विशय न्हू. पूण कित्याक कोणाक स्पश्टीकरण हांवें दिवपाचें. आमकां खबर आसा की गोवा मॉडेल म्हणटा ते गोवा मॉडेलूच आसा आनी हें सक्षम अशें मॉडेल आसा. देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांचे कडल्यान इन्स्पिरेशन घेवन आमी गोवा राज्य हेल्थ केअर फेसिलिटीज योग्य तरेन चलयतात. प्रत्येक डिपार्टमेंट जे हांव चलयता मंत्री म्हणून योग्य तरेन आमी काम करून फुडें लोकांक विश्वास घेवन फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो आनी लोकांचें जीवन वाचोवपाचें ह्याच उद्देशान आमी काम करतात. नावशे येवपी प्रकल्पाक थळाव्या लोकांनी विरोध केला. हो प्रकल्प आमकां नाकाच, तो येत जाल्यार पारंपारीक राखणकाराच्या वेवसायाचेर तशेंच गांवच्या सैमाचेर परिणाम जातलो असो हुस्को थळाव्या लोकांनी उक्तायला. आयतार दिसाक नावशे सगळ्या गांवकारांनी एकठांय येवन एक बसका घेतली. आमकां नाका आशिल्ले प्रकल्प कशेच हाडपाक दिवचे नात अशें एक मत थळाव्यांनी उक्तायलें. सरकार जर लोकांचे कल्याणा चित्ता जाल्यार हो प्रोजेक्ट तेणी डायरेक्ट फाटी घेवचो वा तांकां दिसता जाल्यार तेणी हांगा येवचें. आमी आमचे कडेन उलोवचें, आमकां सांगचें कितें आसा ह्या प्रोजेक्टान. तितून CM जावं, एनवायरमेंट मिनिस्टर जावं, खासदार जावं, बाकीचे कोण आसा ते सगळे ऑफिसर जावं, सगळ्यांनी येवचें हांगा आनी आमकां सांगचें. प्लस ते जे कोण प्रोजेक्ट प्रोपोनंट आसा तांकांय मुखार हाडचें. आमी तांकां कोणेच पळोवना आनी तांकां हांगा कितें करपाक तें कळूं दी. सो वी वील हॅव पेशन्स. The effect is not only for Santander constituency or for the neighboring state constituencies, but the effect will be for the whole of Goa. Basically, आमी कितें करता ते आमच्या भुरग्यांक लागून करता, तेंच्या फुडाराक करता. पूण एक मिनीट आमी चिंतला हो प्रोजेक्ट येयल्यार आमच्या भुरग्यांचो फ्युचर कितें जातलो तो. जेन्ना आमकां हो प्रोजेक्ट येता म्हणून कळ्ळो, आमी इमिजिएटली नावशेच्या थोड्या आमचे जे कॉन्टॅक्ट्स आसा तेंचे कडेन कॉन्टॅक्ट केलो आनी विचारलें की तुमी कितें करपाक सोदता, कित्याक आमी सदांच तुमच्या बराबर आसतले म्हणून. त्या नंतर हांवें सरपंचांक कॉन्टॅक्ट केलो. सरपंचानूय बरो रिस्पॉन्स दिलो की इमिजिएटली एक रेजोल्युशन घेता की आमकां हो प्रोजेक्ट नाका म्हणून. तशेंच खुबशे सोशल वर्करांकूय आमी कॉन्टॅक्ट केलो आनी इवन आमी MLA कॉन्टॅक्ट केलो. हांवें स्वता कॉन्टॅक्ट केलो, मेसेज घातली आनी तेणेनूय सांगलें की मिटींग घेता म्हणून. आनी फाल्यां ती मिटींग ऑलरेडी ताणें दवरलेली आसा आनी सगळ्या कडेन मागता की तेवूय मिटिंगेक आमी येवचें. कारण खुबश्या जाणांचे अशे विचार आसा की आमच्या मदीं युनिटी ना. पूण हे मरिनाचे लॉबीक तर अशें दिसता की आमच्या मदीं युनिटी ना जाल्यार तुमी रॉंग चिंतता. आमी आमदाराय बरोबर आसा आनी आमदारूय आमच्या बरोबर आसा. मरिना मरण गेले, परत जिवान कशें जालें. बॉम्ब मारून 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 ते मेले. पण आतां ताका परत जिवे कोणी केले. कोणा कडेन आसा प्रश्नाचें उत्तर तर सांग. फुडें येवन सांग ताका कोणी जिवे केले. आनी मेलोलो मनीस जिवन जायना सांगून सोडले. आमी मरिना काबार केले तरी परत दूध कित्याक उठले आनी कोण उठयता असा कोणाकडे उत्तर. कोण उठयता ते. आनी ही भास जाली राक्षसाचो तेंबो पडोन परत मनीस जिवा जाता.
राक्षस सैन काबार जायना तशें हे राजकारण करता करता म्हाजे उतरां राग मानू नाका. सत्य तेच उलयतलो. सत्या शिवाय दुसरें कांयच उलोवचें ना. आता ह्या गोंयचें क्षेत्रफळ 3702 आणि एक तालुका सावंतवाडी महाराष्ट्राचो त्याचें क्षेत्रफळ 5400 वयर. जे आनी अशें तेंचे कडेन 48 तालुकेस आसात. थंय जितको तो दबाव घालिना तितलो इतल्याशा माणकुल्या गोंयाचेर इतके प्रोजेक्ट्स हाडून आमकां गोंयकारांक भायर काडून उडोवन हांगासर बहुजन समाज जो आसा ST SC आनी OBC हेच्या पोटाचेर घालो करपाचो हें काम हें चल्लेलें आसा. लोकसभा वेंचणूक लागीं पावता तशी उमेदवारांच्या अप्रत्यक्ष प्रचाराक नेट आयला. खासा करून दक्षिण गोंयांत भाजपाच्या उमेदवारी खातीर बरीच चढावड सुरू आसा. इच्छूक उमेदवारांनी आपापले परीन आतांच नेट लायला. पळोवया खासा रिपोर्ट. दोन 2024ची लोकसभा वेंचणूक लागीं पावल्या आनी हेच खातीर इत्सूक उमेदवारांची हालचाल सुरू जाल्ली आमकां दिसून येता. दक्षिण गोंयांत जो आदलो खासदार नरेंद्र सावयकर काल मडगांवां नावेली हांगा नवरात्री निमतान ताणें लोकां वांगडा वचून दांडिया खेळटना दिसून आयलो. जाल्यार आदलो उपमुख्यमंत्री चंद्रकांत बाबू कवळेकरान लोकांची गाराणी आयकपाक सुरवात केल्या. हे दोगांच्यो हालचाली पळोवन अप्रत्यक्ष प्रचाराक नेटान सुरवात जाल्या अशें आमकां दिसून येता. गोमंतक TV खातीर उषा जारावकर. आयतारा कुर्टी खांडेपार ग्रामसभेत बरोच बोवाळ जालो. ह्या वाठारांत हल्ल्या ट्रान्सपोर्ट कार्यालयाचेर कोर्टांत केसी सुरू आसतना नूतनीकरण कशें कितें केलें असो प्रश्न उपरासलो. देखून नूतनीकरण केल्ले हे परवाने रद्द करपाची मागणी थळावो संदीप पारकर हाणें केली. तशेंच सुलभ शौचालय सायन बोर्ड आनी पे पार्किंगाचो प्रश्न ग्रामसभेच्या बसकेंत मांडले. हे प्रश्न सुटावे करपा खातीर संयुक्त पळोवणी करून बेगोबेग निर्णय घेवप जातले अशें सरपंच संजना नायक हांणी सांगलें. पार्किंगा बद्दल आमी सदांच हांव तरी वचून पुलिसांक सदांच सांगताले की पार्किंग आसा न्ही ते फॉलोअप करताले. हांव फॉलोअप करताले तशें ते बी पळयताले आनी पार्किंग मातशें आमी गेली म्हणटकूच मागीर तें चालू जातालें. तरी आमी आतां फॉलोअप करता सगळ्या पार्किंगाचे बद्दल आनी हे फुडें आतां करतले. सायन बोर्ड आसा चोरून व्हरोन आसलेले ते पडले. पयलीं हांव वचून पळयलें आनी थोडे बांदले मागीर ते परत मारले आनी ते परत पडले. ते कितें जालें जेन्ना ते बांदले तेन्ना ते ओले आसलेले परत एक मारली म्हणटकूच ते पडले. तेजें कांय ना. सायन बोर्ड ते इशू न्ही म्हणल्यार कित्याक ते बांदता तेन्नाच पडटा. मातसो लायल्यार ते ओले आसले म्हणटकूच ते पडटा. ते हे न्ही की आमी मागीर पळोवन ते परत बांदलेले. आनी सगळे हेल्थान धाडलेले ते म्हणटा कितें ती टॉयलेट तांकां आसा म्हणटा. आमी जॉयंट इन्स्पेक्शन करतली आतां. आमी ते सगळे सारकें करतले न्ही. जे सायडीन पार्किंग जाता ते आमी तांकां हें करतली घालतली पुलिसाक सांगतली. ना ते कांय कळना ते आमी कळयतले सगळे. माझं मेन पण आशिल्लें कशें CCTV कॅमेरा तेंच्यांनी विजिलन्स इन्क्वायरी CCTV कॅमेराचेर घेवना. अजूनही फक्त सेक्रेटरी सांगलेला की 6 ते 7 कॅमेरा चलता. टोटल 26 कॅमेरा आसा कळ्ळें न्ही. एक्चुली तेणी रिकवरी करून घेवपाची आशिल्ली कित्याक CCTV कॅमेरा लावन 2 म्हयन्यांनी कॅमेरा रिपेरिंगाक गेले. पंचायतीन तो कोर्स सुद्दां केलो. कोर्स खंयच्या तोंडान गेलो. जेन्ना एक वर्स वॉरंटी आसता तेन्ना खर्च करपाची गरजूच ना. दुसरें तेजे कडल्यान रिकवरी करून घेवपाची आशिल्ली सगळी. ती रिकवरी करी आसतना ताका टर्मिनेट करून दुसरे कॉन्ट्रॅक्टर घेतलो. ही एक गजाल जाली. दुसरें जे हांवें गेल्या वर्सा 12 आनी 7 स्क्रॅप यार्डां काडलेली तितुली 3 स्क्रॅप यार्डांनी स्टे ऑर्डर घेतली. स्टे ऑर्डर घेतली बरी आसा बट मॅटर जेन्ना डेप्युटी कलेक्टरानूय चेक जाल्ली आसा त्यो केसी. डेप्युटी कलेक्टरान केस चालू आसा. कुट्टी खांडेपार ग्रामपंचायत जे ग्रामसभा आशिल्ली त्या ग्रामसभेन जरी शांततेन ग्रामसभा पार पडली जाल्यार त्या ग्रामसभेन भरपूर एक मेजर विशय आसलेले. जे ट्रान्सपोर्ट ऑफिसां घालपाक दिल्या तांकां ट्रेड लायसन्स तेंच्या संदर्भात केसीय चालू आसा डेप्युटी कलेक्टरांनी. त्या संदर्भात तेंची आसतना केसी बी चालू आसतना तांकां परत ट्रेड लायसन्स रिन्युवल कित्याक केले हो संदीप पारकराचो जो क्वेश्चन आसलेलो तो स्थगीत आहा. तो मोठ्या प्रमाणात विशय चालू आसा. आनी दुसरी म्हणल्यार हांगा तुमी पळयता की बाकीचे कोणीक तरी पे पार्किंग घातला आनी पे पार्किंगा जाग्यार जी टॉयलेट आसा तांकां थंय कोणाकूच टॉयलेट ना. ते विनाकारण 100 रुपये घेता प्रत्येक ट्रका कडल्यान.
थंय टॉयलेट ना उगड्यार संडास करता असोय संदीप पारकराचो आरोप आसा. जे पंचायतीन CCTV कॅमेरा बसयल्ले खुबशे कॅमेरा बसयल्ले म्हणटा खुबशे कॅमेरा डॅमेज आसा प्लस हे चलना कॅमेरा. तेन्ना ते कॅमेरा विनाकारण जो पयसो खर्च केला तो गरजे भायर गेल्लो आसा आनी ते कॅमेरा जे कोण चोरेन व्हेल्या म्हणटा तेजोय आजून मेरेन कांय जालेना असोय तेजो संदीप पारकराचो आरोप आसा. आज पर्यंत जी पंचायत चलता ती पंचायतीचो अंदाजून कारभार चलता असो आरोप संदीप खांडेपारकारान केल्लो आसा. आनी जी पंचायतीचेर आपूण तरी कारभाराचे आपूण खुश ना असोय तेणी म्हळें आहा. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर. बेतोळा निरंगाल पंचायत क्षेत्रांत रातच्या वेळार भटकी गोरवां रस्त्यार बसतात. तांचो आंकडो दिसान दीस उणो जायत वता असो प्रश्न उपरासला. ह्या गोरवांक कत्तल करपाक व्हरतात असो दुबाव निर्माण जाला. अशी गोरवां रातोरात ना जावप ही खूब वायट गजाल आसा. बेतोडा निरंकाल पंचायत क्षेत्रात दर दिसा रस्त्यान दिसपी गोरवां नाच जातात अशें रस्त्यान प्रवास करपी प्रवाशांचे म्हणणे. ह्या गोरवांक कत्तल करपाक उखलून व्हरतात असो दुबाव उपरासला. अशें जर रातोरात गोरवां कत्तल करपाक व्हरतात जाल्यार हाचेर CCTVच्या माध्यमांतल्यान नदर दवरतले. तशेंच कोंडवाड्यार फोंडा पालिकेन अशा भटक्या गोरवां खातीर गोशाळा बांदला. पालिकेचो प्रोसिजर पुराय जाल्या उपरांत गोरवांक गोशाळेंत दवरतले अशें सरपंचाचें म्हणणें. अशें म्हाका जे आमचो पावणकेबार आसा तेणीच म्हाका सांगलें की आसा गोरवां आसा थोडी थोडी एक गोरवां नाच जाता अशें म्हणून म्हाका तेच्यान हें येयल्लें आसा. तेन्ना हांवें तेका बाकीचे कडेन जे आसा तांकां आमी सतर्क रावपाचें हें केलां की अशी गोरवां जर आसा ते व्हरोन कत्तलखान्याक बी दित जाल्यार आमचे जे हें आसा ते मनशां तेचेर एक परिणाम जातलो आनी ते आमकां एक बरें हें जावपाक ना. त्या खातीर आमी तेजेर चड करून आजून CCTV आसा कॅमेरा त्या कॅमेराचेर आमी ते कोण केन्ना येवन गोरवां उखलिता ते आमी लक्ष दिवन ते संदर्भात तुम्ही पुलीस कंप्लेंट बी करतले. पुलीस कंप्लेंट करपाचें हें आसा. जर परत अशेंच जर चालू आसा जाल्यार आमी पुलिसेक एक लेटर करतले आनी बाकीचे जे आमचे प्राणी मित्र आसा तेजे कडेन सगळ्या कडेन आमी ते संपर्क करून गोशाळेक हें करून आमी तेजी दखल घेतले. आतां मोकाट गोरवां तुमची जी रस्त्यार बी बसता पळय बेवारो आसता तेंचे खातीर तुमचो कोंडवाडो जावं आनी कितें अशें सोय आसा तेका. मोकाट गोरवां आसा तेका कोंडवाळा म्हळ्यार आमी म्युन्सिपालिटी कडेन तें सगळें उलोवणी जाल्लें आसा आनी म्युन्सिपालिटीन थंय आमची हितून सेड बांदलेली आसा. तेजे थोडेच जे प्रोसिजर आसा ते मेळ जावपाचें आसा. ते मेळ जाल्या उपरांत ती गोरवां आमी ते कोंडवाळाक दितले. फोंडा तालुक्यान जे बेतोडा निरंगाल पंचायत आसा त्या वाठारांत जी रस्त्यार गोरवां बसताली आनी फोंडा तालुक्यान जी गोरवां बसताली हायवेचेर जावं बायपासाचेर ते गोरवांक कोण तरी रातचो व्हरता आनी तेंची संख्या इल्ली इल्ली कमी जायत आसा. ही संख्या कशी कमी जाता हेजो पाठपुरावो जेन्ना आमी सरपंचाक बी जाल्यार सरपंच सांगता की तांकां कोण तरी खंय तरी कोण व्हरता म्हणून तेंची इल्ली इल्ली संख्या कमी जाता. पूण जेन्ना बेवारो ज्यो गोरवां रस्त्यार बसता ते गोरवांक खंय तरी एक गोशाळेन नाजाल्यार खंय तरी कोंडवाडा बांदून ते कोंडवाड्याक दवरपाचे प्रयत्न सद्या चालू आसा. आनी अशी फोंडा म्युन्सिपालिटीन ह्या संदर्भात एक कोंडवाडा जो गोरवांचो जो गोठो आसा तो गोठो तयार केल्लो आसा आनी तेजे जी जो गोठो बांदता तो बेतोडा निरंकाल पंचायतीन बांदता. आनी तेन्ना ही जी बेवाराची गोरवां आसा ते गोरवांक थंय तेंच्यांनी शिफ्ट करपाचें ठरिल्लें आसा अशें म्युन्सिपालिटीच्या जो नगराध्यक्ष रितेश नायक तेणी बी सांगलेलें आसा. आनी जी हांगा गोरवां आसता ती संख्या कमी जाता. ती कित्याक लागून कमी जाता तांकां कोण रातचो व्हरोन परस्पर विक्री करता कत्तलखान्याक विक्री करता काय कितें हेची पळोवणी करपाची गरज आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर. आता खेळामळा वयली खबर. 37वे राष्ट्रीय खेळा सर्तीचे वेगवेगळे खेळ गोंयांत सध्या चालू आसा. 26 ऑक्टोबराक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्तुकी राष्ट्रीय खेळा सर्तीचे अधिकृतपणान उक्तावण जातले. मजगती आयज आयतारा कांपाल मैदानार खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांच्या हस्तुकी नेटबॉल सर्तीचे उक्तावण जालें. हातूंत दादल्यांच्या नेटबॉल सर्तीत यजमान गोंयांक जम्मू काश्मीरा आड 52-50 अशी संकुचित हार खावची पडली. दुसरे वटेन बायलांच्या बॅडमिंटन एकेरीच सर्तीत गोंयची अनुरा प्रभुदेसाय हिणे टॉप प्लेयर आकर्षी कश्यप हिचे बरोबर एकोड्या गटात जबरदस्त खेळ केली. पूण खेळ खेळटना आकर्षी 19, 21, 25, 23 आणि 13/7 अशी आघाडीर आसतना अनुराक दुखापत जाल्ल्यान ताका निवृत्त जावन हार मानची पडली. हाका लागून अनुराचें एकेरी आव्हान हांगाच सोंपलें.
पणजे 18 जून रस्त्याचेर पार्क केल्ल्या 2 गाडयेंचेर झाडाची फानी पडून बरेच लुकसाण जाले. फानी पडिल्ल्यान रस्तो येरादारी खातीर बंद जाल्ल्यान वाहतूक दुसरे वटेन वळयली. उजो पालोवपी दळाक म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत घडणूक थळार येवन मजत कार्य करून रस्तो येरादारी खातीर मेकळो केलो. गाडी हांगा पास करून ट्रेनिंगेक गेल्लो फिनाल्गो हॉटेलान. तर आमकां स्टाफान सांगलें की 3 गाडयो आसा ते हांगा एक्सिडेंट जाल्लो आहा, डॅमेज जाल्ले आहा. तर आतां येवन पळयत जाल्यार हांगसर एक झाडाची खाणी तुटलेली आहा आनी ट्रक जो आहा त्या ट्रकान ती खाणी तोडल्या आनी ती खाणी पडल्या. आनी एक तर त्या ट्रकाचे कडेन क्लिनर ना. युजली व्हडली गाडी आसता तेंच्या वांगडा क्लिनर आसपाक जाय, पूण हितून क्लिनर कोण ना. एकलो ड्रायव्हर चलयतालो, तेणें गायड करप आसता क्लिनरान दुसरे कडल्यान. तें कांय ना हांगा. आनी डॅमेज सगळें आमकां तेंच्यांनी हें करून दिवपा जाय. कितले गाडयो डॅमेज जाल्ले? 3 गाडयो डॅमेज आहा. इंजरीज कोणाक कितें ना, इंजरी कांय ना, पास केल्ल्यो गाडयो. मडकय आणि खांडेपार 2 दुचाकी चोरी प्रकरणात थळाव्या भुरग्यांच्या मजतीन फोंडे पुलिसांनी 3 विद्यार्थ्यांक अटक केली. ह्या चोरयेंत आनीकूय अल्पवयीन भुरग्यांचो आस्पाव आसा. चोरी केल्ल्या विद्यार्थ्यांची चौकशी आनी फुडलो तपास चालू आसा. आनी खांडेपार जे भागान चोरयो जाताल्यो, मोटरसायकलीची चोरी जाताल्यो, दुचाकी कोणाली चोरयो वयताल्यो, ते चोरांक अल्पवयीन 3 जाणांक आयज संशयीत म्हणून धरलेले आसा. आनी हे दिसून फोंडा पुलीस तपास करता आनी बाकीचेय तितून गुंतलेले आसा तेजेय संदर्भात फोंडा पुलीस तपास करता आनी तांकांय बेगीन गजाआड करतले अशें फोंडा पुलिशेन सांगलेलें आसा. आनी दुसरी म्हणल्यार जे चोरी जाताल्यो तितून चडशे अल्पवयीन भुरगे जे कॉलेज शिकता जावं हायस्कूल शिकता, हितून जे शिकता तेच भुरगे आज खरे तरेन चोरीन वावरता. ही एक वायट गजाल जावन आसा. अशें सांगत जे हे आसा तांकां खरे 3 जाणांक धरलेले आसा आनी आज पुलीस स्टेशनाचेर ते 3 जाणां अरेस्ट केल्या आनी उरलेल्यांक बेगीन अरेस्ट करतले अशेंय तेंच्यानी सांगलेलें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेकार एकनाथ केडेकर. 3 गांवांकडेन संबंद आशिल्लो मये गांवचो नवे उत्सव आयतारा व्हडा उमेदीन मनयलो. गांवकार वाडे वयले श्री महामाय देवीक भाताचे पयले कणस ओपून नवे केले. मयाच्या नवे उत्सवाक शेकड्यांनी वर्सांची परंपरा आसा. नवे केल्ल्यान आतां शेतकारांक भात कापणीच्या कामाक हात घालपाक मेकळीक मेळ्ळ्या. मये सयत वांयगिणी आनी दिवचल ह्या गांवांकडेन ह्या उत्सवाचो संबंद आसा. मयाचे नवे म्हणजे कितें तर ग्रामस्थ गांवकार शांतादुर्गा बिचोलचे येतात. ते तशेंच वांयगणकार हे ग्रामस्थ गांवकार येतात. आनी मयाचे अशें म्हणून मामाच्या देवळान कुमार शेट येतात. आनी हे म्हणून नवे जाता. नवे म्हणजे कितें तर आयसून नवे कापणी जी आसा शेताची ती आयसून चालू जाता. आनी ह्या म्हाका सांग मये गांवचे जे नवे करता ताका कितल्या वर्सांची परंपरा आसा? जवळ जवळ 40-50 वर्सांची परंपरा आहा म्हाज्या जाणा परी. पण त्याच्या पयलीं आसले चालू अशेंच म्हणजे 100 वर्सां परत. 100 वर्सां पयलीं. म्हणजे हे त्या नव्या परंपरेन केन्ना खंड पडोंक ना. ना 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 खंड पडोंक ना. नव्याक तरी पडोंक ना.
पण अंदू म्हाका एक सांग टायमार जाला काय मातशें लेट ना तसो टायम बरोबर आहा पूण पिकपाक मातशें शेत लेट जाल्या कारणान मातशे 15 दीस लेट जाले अशी नवरात्राचे चडशे करतात खरीप हंगामात भात पिकले उपरांत चडशा गावांनी नवे करतात आणि नवे केल्या उपरांतूच भात कापणीक हात घालतात. दरेका गावात त्या गावचे प्रथेप्रमाण नवे करतात. दिवचल तालुक्यातल्या मये गावचे नवे बरेच फामाद आसात. मयेसत वायंगिरी आणि दिवचल ह्या 3 गावांकडेन ह्या मयेच्या नव्याचो संबंध आसा. नवे करतात ते दिसा सकाळी वायंगिणीचे 4 चौगुले, दिवचलचे 4 चौगुले आणि मयेचे 4 चौगुले तसेच भाविक गावकर वाड्यावयल्या श्री महामाईच्या देवळा कडेन जमतात. ताचे उपरांत वाजयत गाजयत हे सगळे जाण नारायण देवीच्या मयेत वतात. थंय पिकिल्ल्या भाताची विधिवत पुजा करतात. शेतात विरो दवरून सामुहीक गाराणे घातले उपरांत कापिल्ली कणसां वाजयत गाजयत गावकर वाड्यावयल्या श्री महामाया देवीच्या देवळा धाडटात. थंय ह्या कणसांची विधिवत पुजा करतात. ताचे उपरांत पहिले कणीस श्री देवीच्या चरणांकडेन ओंपतात आणि उपरांत देवळा धाडिल्ली कणसां थंय जमिल्ल्या सगळ्या भाविकांक वाडटात. भाविक ही कणसां घेवन आपापल्या घरा कडेन वतात. घरा कडेन ह्या कणसांची विधिवत पुजा करतात आणि घरात ही कणसां म्हळ्यार नवे बांदतात. नवे जाल्या उपरांत आतां मयेचे शेतकारांक भात कापणी करपाक मेकळीक मेळ्ळ्या. मयेच्या ह्या नव्याक फाटल्या शेकड्यांनी वर्सां पासूनची परंपरा आसा. खरीप हंगाम सोंपलो की रोखडेच कांय दिसांनी वांयगण शेतां करपाची तयारी सुरू जातली. वांयगण शेतां करचे पयलीं बारस करूनच वांयगण शेताच्या कामाक हात घालतात. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव तुकाराम सावंत. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिक्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मिर्ची बदली क्या? अच्छी है. कौन सी है? नई गुजरात स्पेशल सुहाना लाल मिर्ची पाउडर, ताजी मिर्चियों से बनी, खुशबू से भरी. मजा आ गया.